नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज भावनगरात 2047 मेरेन विकसीत भारता खातीर आत्मनिर्भरतेचे केले आवाहन. 34,200 कोटी रुपयांच्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचो शुभारंभ. रामा काणकोणकर हल्लो प्रकरणात उरिल्ल्या 2 गुन्यांवकारांक पुलिसांनी धरले. आता 7 जाण पुलिसांच्या कादयेत. उत्तर गोय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता. रामा काणकोणकराचेर जाल्लो हल्लो हो गोंयकारांचेर जाल्लो हल्लो. आम आदमी पक्षाचे फुडारी अमित पालेकार हांचे वक्तव्य. आंतरराष्ट्रीय दर्यादेग नितळसाण दिसा निमतान मोरजी आणि केळशी दर्यादेग भागात जाल्ली दर्यादेग नितळसाण कार्यावळ. विद्यार्थी आणि थळाव्यांनी घेतलो वांटो. आणि 6 दशकांच्या सेवे उपरांत MiG-21 विमान 26 तारखेक जाता सेवेंतल्यान निवृत्त. MiG-21 राष्ट्राचो गौरव. वायुसेना. आता खबरो विस्तारान. भारतान दरेका मळार आत्मनिर्भर जावपाचो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मारला. 2047 मेरेन विकसीत भारत करपा खातीर भारत एक आत्मनिर्भर देश म्हण संवसारा मुखार उबो रावपाची वेळ आयल्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. प्रधानमंत्री आयज गुजरातांतल्या भावनगरात समुद्र से समृद्धी ह्या कार्यावळीत उलयताले. हे वेळार प्रधानमंत्र्यांनी 34,200 कोटी रुपयांच्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचो शुभारंभ केलो. 2047 जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, 2047 तक विकसित होना है तो भारत को आत्मनिर्भर होना ही होगा. 2047 मेरेन भारताक विकसित करपा शिवाय आनीक पर्याय ना. चीप आसूं वा शीप ते भारतातूच तयार जावपाक जाय आणि होच 140 कोटी देशवासियांचो संकल्प आसपाक जाय अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. भारत के पास कोई विकल्प नहीं है. 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए. चीप हो या शीप, हमें भारत में ही बनाने होंगे. आपूण बिहारात वेंचणुकेच्या प्रचारा खातीर पावले उपरांत बिहारात जाल्लो बदल अणभवपाक मेळटा अशें बिहारात पावले उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ते भारतीय जनता पक्षाच्या वेंचणूक प्रचार कार्या खातीर बिहारात आसात. निश्चित रूप से मैं जैसे उतरते देखा तो बिहार बदल गया है. मैं बदल रहा नहीं, बदल गया हूँ. इतना सुंदर एयरपोर्ट देख के मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ. मुझे लगा किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मैं उतरा क्या और कैसे इंटरनेशनल सिटी में उतरा जैसे मुझे लगा. तो डेफिनेटली तो 2 दिन का प्रचार आज और कल मैं बिहार में हूँ. डेफिनेटली बिहार की जनता फिर से एक बार डबल इंजन की सरकार के लिए कॉल देगी, ये निश्चित रूप से कहता हूँ. मैं मुझे कार्यकर्ता और बाकी लोगों को मिलूंगा. नितिन नवीन जी मेरे साथ में हैं, जो यहाँ पे अभी मंत्री हैं. बाकी लोग भी हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से लगे हैं. कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करताना सांगले. जो विकास बिहार में डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में हुआ, उस सब लोगों तक पहुंचाने का काम किसी से करना है तो सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों ने किया है. मोदी जी के कार्यकाल में 11 साल में जो देश में विकास हुआ और जो बिहार में विकास हुआ, उस सभी लोगों को बताने का काम अब कार्यकर्ता ने करना है. भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ करती है. यहाँ के कांग्रेस और यहाँ के लालू की पार्टी, उनका परिवार के साथ, परिवार का विकास, परिवार का विचार उन्हीं के साथ है. लेकिन भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जो विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए, विकसित भारत और विकसित बिहार ये सरकार साकार करने के लिए यहाँ पे फिर एक बार डबल इंजन की सरकार लाना चाहती है. नीतीश जी के नेतृत्व में जो विकास बिहार में हुआ, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था.
केंद्र सरकाराच्या नितळसाण मोहिमेअंतर्गत माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान 2 ऑक्टोबर सावन विशेष अभियानाची सुरुवात करपाचें थारायला। हाचे खातीर पुराय देशभरातल्या तरेकवार माध्यमां वरवीं हे खासा अभियान 5.0 31 ऑक्टोबर मेरेन चलतलें। तरेकवार माध्यमांच्या कार्यालयांची नितळसाण वाडोवप, कार्यस्थळाच्या सकारात्मक वातावरणात वाड करप आनी पडून आशिल्ल्या कामाक चालना दिवप असो उद्देश आसा। ह्या अभियाना खातीर आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाच्या कार्यालयांनी पडून आशिल्ल्या वा आडकून उरिल्ल्या कामांची वळख करप, नितळसाणीक म्हत्व दिवप अशे आदेश दिल्यात। भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल हांणी दिल्लीत कॅनडाची राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार नताली जी ड्रॉइंग हांचे कडेन भासाभास केली। ही बसका द्विपक्षीय सुरक्षा भासाभासेचो एक भाग जावन आसा। G7 शिखर संमेलना वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी कॅनडाचे प्रधानमंत्री कार्मी हांचे मदीं जाल्ल्या बसकेक मुखार व्हरपी ही सुरक्षा सल्लागाराची भेट आशिल्ली। भारतातल्या पहिल्या बुलेट ट्रेनीच्या कामांतलो आयज इतिहासीक दीस थारलो। महाराष्ट्रातल्या ठाणे लागसार आशिल्ल्या घनसौली आनी शिरपाठा मजगती आशिल्ल्या 4.9 लांबायेच्या बोगद्याचो शुभारंभ केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांच्या हस्तुकीं जालो। आयचें हें काम खूबच म्हत्वाचें आसा कारण दर्यापोंदा सुरू आशिल्लें हें काम खूबच कठीण आशिल्लें। संवसारीक पांवड्यावेल्या अभियांत्रिकी कुशळटायेक लागून हें शक्य जालां अशें केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी बोगद्याच्या ब्रेक थ्रू कार्यावळी उपरांत सांगलें। एक बड़ा माइलस्टोन अचीव हुआ है जो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में एक बहुत ही कठिन सेक्शन है मुंबई ठाणे वाला, जो कि अंडर सी समुद्र के नीचे टनल बनाने का काम है। इसमें आज एक 4.8 किलोमीटर समझो 5 किलोमीटर का एक सेक्शन आज ओपन हुआ है जो यहाँ पर आपके सामने है। जो ये प्रोजेक्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, उसमें समुद्र के नीचे भारत में पहली बार टनल बन रही है, तो इस टनल का आज का ये वाला सेक्शन खुलना एक बड़ा माइलस्टोन है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड प्रोजेक्ट की बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है। करीब 300 किलोमीटर से ज़्यादा काम वायडक्ट का हुआ है, साथ ही साथ ट्रैक लेइंग का, स्टेशन का, ब्रिजेस का और ये जैसा आज आपने देखा टनल का बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। और जिस तेजी से काम चल रहा है, कल जापान की टीम भारत आई थी पूरा इसका रिव्यू करने के लिए, सभी ने इसमें बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन दिखाया है कि इस प्रोजेक्ट के जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इतना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हुए भी इसकी अच्छी प्रोग्रेस हुई है। खबरापत्रात घेऊया एक लहानसो विसव। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। चिंबलाच्या भौशीक भलायकी केंद्रात स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियाना खाला भलायकी शिबिराचे आयोजन केले। हे वेळार सांत आंद्रे मतदारसंघाचे आमदार विरेश बोरकार आणि मुखेल वैजकी अधिकारी डॉक्टर जूड डिसोजा हाजीर आशिल्ले। भलायकी सेवा गावागावांनी पावोवपा खातीर आमचे यत्न सुरू आसात। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियाना वरवीं भलायकी विशयक तरेकवार सुविधा अस्तुऱ्या मेरेन आमी पावयतले अशी माहिती मुखेल वैजकी अधिकारी डॉक्टर जूड डिसोजा हांणी दिल्या। Under the Swasth Nari Surakshit Parivar national wide campaign, we are trying to bring the healthcare to the villages, to the periphery. So we have our different programs, national health programs, non-communicable diseases, then breast cancer screening, TB screening. So all these programs हे माध्यमांसून आमी लोकांचे लागीं हाडपाक सोदता. So आयज आमचे हेल्थ कॅम्प इन द कुरका आसा.
जे आमचे सगळे रेजिस्ट्रेशन PMJY, आभा ID जे आसा, कॅन्सर स्क्रीनिंग आसा, TB स्क्रीनिंग आसा, ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रीनिंग आसा, जनरल चेकअप आसा. So all these different things we are doing today in the Kurka village. So primary health center Chimbel we cover Kurka, Mercedes, Chimbel, Bambolim, Santa Cruz and Taligaon. It's 1,12,000 almost. So today is this Kurka camp. भलायकेची पूर्वचाचणी जावप गरजेचे आसा आणि ताचेच खातीर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियाना वरवीं कुडका वाठारात भलायकी शिबिराचे आयोजन केला अशी माहिती सांत आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकार हांणी दिली. हेल्थ सेंटर चिंबेल हेंच्यांनी ऑर्गनायज केल्लो आसा. सो एका एक बरो रिस्पॉन्स आमकां ऑलरेडी मेळिल्लो आसा आनी आमी अपील करता की आख्खे जे लोकल जे आसा कुडका बांबोलीम विलेज पंचायतीचे हेंच्यांनी सगळ्यांनी हांगा येवचें आनी ह्या कॅम्पाचो लाभ घेवचो. कारण कितें आसा की आयज तुमी पळयत आसतना कितलेशे दुयेंसां जीं आसा ती लोकांक येत आसा आनी लास्ट स्टेजीचेर जेन्ना पावता तेन्ना इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट. सो तेज्या पयलू आमी समज प्री डिटेक्शन केलें जाल्यार तेजेर ट्रिटमेंट करपाक खूब बरें जातलें. आतां आमी पळयलें की जो स्टेज आसा पयलू तांकां चॅकअप करतले, मागीर तेंचें रजिस्ट्रेशन करतले, मागीर आभा कार्ड करतले, आभा कार्ड करून मागीर डॉक्टर जनरल चॅकअप जो आसा तो करतले. तुमकां कितें मिन्स पेशंटाक कितें दिसता तें तेंच्यांनी सांगपाक शकतले आनी तें जाल्या नंतर तांकां गायडन्स कितें डिटेक्शन जालें जाल्यार ते गायडन्स करतले की फ्युचर स्टेजीर कितें करपाक शकता. प्लस जो मेडिसिन्स आसा ते फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन्स प्रोवायड करतले. ह्या भलायकी शिबिराचो लाव घेतिल्ल्या लावधारकांनी दूरदर्शना कडेन उलयतना तांकां मेळिल्ल्या लावा विशीं खोशी उक्तायली. HB आमचो टेस्ट केल्ले आसा, शुगर टेस्ट केल्लो आतां, प्रेशर चॅक केल्लो आसा, प्लस आमचो एक्सरे घेतलो आतां आनी जनरल चॅकअप जे प्रेशर आनी मेडिसीन बी फ्री आसा हांगा. बायलां खातीर ब्रेस्ट स्क्रीनिंग जे व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. प्रत्येक बायल आपल्याक काय जावना अशें आपल्या घरान आसता आनी कोणूच फुडें सरना की ब्रेस्ट आपले चॅक करपाक. ते इम्पॉर्टंट आसा. आमी दुखता जावं कितें घाटी आसा ते समजना, जे लास्ट स्टेजीर समजता आनी जे गांवां जेन्ना पळय अशें कोण स्पेशली डॉक्टरांगेर वचून चॅक करूंक सोदिना, जेन्ना कॅम्प लायता पळय आमी अशें गांवांनी तेन्ना एक 10 न्हू 20 न्हू 50 अश्यो बायलो येता आपयल्या उपरांत आनी चॅक करता. तेन्ना कळटा की बाबा हांव ओके आसा काय म्हाका घाट जाल्ली आसा, कितें आसा ते डॉक्टर डिटेक्ट करून डावटफूल आसा जाल्यार तांकां फुडें ट्रिटमेंटाक डॉक्टर एडवायस करता. ती बरी गजाल आसा. नाल्यार कोणूच आमी बायलां फुडें वचना की आपूण चॅक करतले की आपल्याक कितें जालां. ना, हांव सदांच बरें आसा, सदांच अशें ना. एक हेल्थ कॅम्प सेंटर हेल्थ जेन्ना ऑर्गनायज करता असले तेन्ना गोवोरमेंट जेन्ना खूब आमकां फायदो जाता. रामा काणकोणकार हल्ल्या उपरांत गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय करपा खातीर मुखेलमंत्र्यांनी खर पावलां उखल्ल्यात आनी हाचो परिणाम दिसूनय आयला. अशे तरेच्यो घडणुको खपोवन घेवचे नात अशें भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगलें. चीफ मिनिस्टरान कॅटेगरिकल स्टेटमेंट काल दिलो की सगळ्यांक आमी विदीन 24 hours धरतले म्हणून. आनी काल सांजे पर्यंत 6 जाण आशिल्ले. एक्चुअली म्हणटाले ते दे हॅव कॉट 7 people. So Chief Minister and the Home Minister is very categorical, saying that such things shall not be allowed and they will definitely go into the root cause of that. रामा काणकोणकार हल्लो प्रकरणात घुसपल्ल्या 7 जाणांक अटक करपाक यश मेळ्ळां अशें उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी सांगलें. रामा काणकोणकार हाचेर हल्लो जाल्या उपरांत 5 जाणांक बेगोबेग अटक करपाक पुलिसांक यश आयिल्लें, पूण आनीक 2 जाण पुलिसांक मेळूंक नाशिल्ले. पुलिसांच्या सतत यत्नांक आनी खर सोद वावराक लागून उरिल्ल्या 2 जाणांक धरपाक पुलिसांक यश आयलां. धरिल्ल्या मदीं एकाचें नांव फ्रँको डिकोस्टा जाल्यार दुसऱ्याची वळख साईराज गोवेकर अशी आसा. ह्या हल्ल्या प्रकरणात वापरिल्लें वाहन, मोबायल आनी हत्यारां सोदपाचो वावर सुरू आसा अशें तांणी सांगलें. एक का नाम है फ्रांको डिकोस्टा, सन ऑफ क्रिस्टोफर डिकोस्टा, एज 28 years, resident of Santa Cruz. He was riding the bike of one of the main accused, Anthony Nadar, and was present on the spot. And he was arrested from Santa Cruz today evening. दूसरा accused जिसको आज अरेस्ट किया वो साईराज गोवेकर. He is son of Sanjay Govekar, age 20 years old, resident of Piland, Bardez. He was among the assailant and was present with his Fasino two-wheeler. He was arrested from near market area of Mapsa today evening. He is also a history sheet, साईराज गोवेकर. फ्रांको के ऊपर एक केस है पुराना, एक रोड रेज का केस है. ये हिस्ट्री शीटर नहीं है, बाकी 6 लोग जो जितने अरेस्ट किए वो हिस्ट्री शीटर. अभी इनकी इन्वेस्टिगेशन चालू है. इनका इंटरोगेशन कल रात में भी किया गया था और आज हमको
5 दिन का पुलिस रिमांड मिला है, बाकी 5 अक्यूज को हमने आज प्रोड्यूस किया था। तो उनका इंटरोगेशन, उनका मूवमेंट पैटर्न और उनके जो भी नोन लोग हैं, कनेक्टेड लोग हैं, उन सबसे पूछताछ की जा रही है और उससे पता चलेगा कि किस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की और यहाँ पे क्यों आए थे और क्यों अटैक किया था। रामा काणकोणकाराचेर जाल्लो हल्लो हो गोंयकारांचेर जाल्लो हल्लो आसा अशें आम आदमी पक्षाचे फुडारी अमित पालेकार हांणी रामा काणकोणकर हल्लो प्रकरणात घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें। ह्या प्रकरणाची चवकशी करपा खातीर पुलिसांचेर कसलेच तरेचें चेपण आसचें न्ही अशें तांणी मुखार सांगलें। लोक प्रोटेस्ट करपाचो अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनान दिला, तो आमी काल केलो। आमी आज प्रेस कॉन्फरन्स अशा खातीर घेतली कारण बीजेपी ज्या तरेन वागली, काल ज्या तरेन लोकांक तांणी धमकी दिली, ताच्या खातीर आज प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्ली। बाकी आय बिलीव दॅट इन्व्हेस्टिगेशन हॅज टू बी कंप्लीटेड इन द रायट डायरेक्शन and if it is not going in the right direction, it is required by a home minister to give that direction and the chief ministeraची ती जबाबदारी आसा। काल जेन्ना डेलिगेशन ऑपोजिशनाचे मेळ्ळे, काल जेन्ना डेलिगेशन एक्टिविस्ट पयली गेले, आमकां तांणी मागीर आपोवन हाडले, तेन्ना तांणी एक अश्योरन्स दिला की इन्व्हेस्टिगेशन विल नॉट बी इंटरफियर। पुलीस डिपार्टमेंटाचे थंय लोक आशिल्ले, तांकां तांणी डायरेक्शन दिलं की नो वन शूड बी स्पेड। एज द हेड ऑफ द स्टेट आय बिलीव दॅट येस वॉट ही सेड इज रायट, पण हाचो अर्थ असो न्ही की वी विल बी लॅक्स। We will follow up with the investigation and how police are doing this investigation. Opposition म्हणून ती आमची जबाबदारी आसा, एक गोंयकार म्हणून आमची ती जबाबदारी आसा। आंतरराष्ट्रीय दर्यादेग नितळसाण दिसा निमतान केळशी ग्रामपंचायतीन पर्यावरण मंत्रालय आणि केळशी जैवविविधताय व्यवस्थापन मंडळाच्या जोडपालवान दर्यादेग नितळसाण मोहीम आयोजित केली। ह्या मोहिमेत महाविद्यालयातले शिक्षक, विद्यार्थी आणि थळावे नागरिक वांटेकार जाल्ले। ह्या कार्यावळीत दर्यादेगेर आणि पुराय गोंयांत फामाद आशिल्लो पेले म्हळ्यारूच फ्रांसीस फर्नांडीस हाचो दर्यादेग आणि सैम राखणेच्या वावरात दिल्ल्या योगदाना खातीर भोवमान जालो। नुस्तेमारीच्या वेळार आमकां नुस्त्या परस चड कोयर जाळेन सापडटा ही दोगडेणी गजाल आसा अशें पेले हांणी हे वेळार उलयतना सांगलें। आज आमी नुस्त्याकार भाव काबार जायत वयतात, कित्याक आमकां स्ट्रॉंग सापोर्ट मेळना। आमकां जाय तेसलो तुमकां खबर आसतली, आतां तुमी तुमचे मुखार एक वरा मोद कितू गार्बेजी पुजायल्या। जेन्ना आमी 30 जण फिशरमॅन रापूण माताय, तेदोण आमकां तोळ नुस्त्या पडा आनी चोळ गार्बेज येता। सो हेसोलो प्रोग्राम एक दिसाकू करपा न्ही, हेसो प्रोग्राम हे बिचीचेर सदां जावपा जावो, कित्याक इतुली गार्बेज आमकां आमचे नुस्तेकार भावांक जाळांक बळोवन येता। मोरजेच्या पंचायत आणि मोरजी विद्याप्रसारक हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांनी आयज आंतरराष्ट्रीय दर्यादेग नितळसाण दिसा निमतान नितळसाण मोहीम हातान घेतली। शाळेच्या माध्यमांतल्यान विद्यार्थ्यांची नितळसाण कशी राखची हाचे विशीं शिक्षण मेळटा आणि संस्कार जातात। तातूंतल्यानूच अशे तरेच्यो मोहिमो यशस्वी जातात अशें हे वेळार उलयतना मुकेश गडेकर आणि अरुण नायक हांणी सांगलें। आमचो परिसर कसो स्वच्छ रावप हे आमच्या ल्हान भुरग्यां कडसून आमी शिकवण दिता। म्हणजे स्कुलांनी तुमकां सांगता ड्राय वेस्ट, वेट वेस्ट कसो सेग्रिगेट करप आणि तो खंय डेजिग्नेटेड प्लेसीन उडोवप। तशेंच इंडियन नेव्ही आमची सदीच जो दर्या दिसता ते आमकां सेफगार्ड करता। जे आमी आयज रातचे न्हिदता ते इंडियन नेव्ही खातीर जे रात दीस आमची सेवा म्हणजे आमच्या राखणदार काय दर्यान सेवा करता, त्याच्या खातीर आमी सुशेगाद न्हिदोंक शकता। तशेंच कोस्टल पुलिसूय तेच काम करता की आमचे जे दर्यान कितें वायट गोष्टी जाता ते त्यांच्या नदरेक हाडून ते रोखडेच तांकां अरेस्ट करता, तेंचेर कारवाई करता। तशेंच आयचो स्पेशल डीस म्हणजे जे आमी प्लेसीर आहा हांगासर मोरजे बिचाचेर, दिस इज टर्टल नेस्टिंग सायट। ही जर आमी जर एरिया क्लीन दवरली जाल्यार हांगासर आमचे जे मरीन लायफ आहा, मरीन लायफ म्हणजे जे दर्यान मरीन लायफ असता त्याच्या खातीर प्लास्टीक जे धातू जर दर्यान गेले आणि त्यांचे लायफ कशें डिस्ट्रॉय जावंक शकता, त्याच्या खातीर आमी हो मोरजी बीच, टर्टल बीच हो क्लीन दवरूंक जायो। भुरग्यांक बीच क्लिनिंगाचे म्हत्व हांगा आमी पटोवन दिल्ले आणि आमचो NSS युनिट आसा, आमची टिचर सुमेक्षा गांवकर, आमचो टिचर रामा गोवेकर आणि श्याम पार्सेकर, तसोच श्याम कोकरे, हे सगळे हांगा आयिल्ले आसा आणि आमच्या भुरग्यांनी भरपूर असो कचरो, गार्बेज, प्लास्टीक लागीं केल्ली आसा। मोरजी बीच हे टर्टल बीच म्हणून फामाद आसा, पूण ह्या बिचार मोठ्या प्रमाणात कचरो आसा। आता पावसाचे दीस सुद्दां आसले तरी आमच्या भुरग्यांनी भरपूर कचरो लागीं केल्लो आसा आणि ही योजना जी आसा ती कोस्टल क्लिनिंग
पोस्ट 25च्या अंतर्गत राबयल्ली आसा आनी हेतून आमचे 50 भुरगे NSS युनिटाचे सहभागी जाल्ले आसा आनी तेंच्यांनी बऱ्यापैकी हो कचरो लागीं केल्लो आसा. आयज पणजेच्या सुरेंद्र बाबू तिमलो सभाघरात आदले NCC कॅडेट्स असोसिएशना वतीन आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत नवीन टायम्स NCC एचिवर्स पुरस्कार भेटयले. हे पुरस्कार भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकी भेटयले. NCC वरवीं मेळिल्ल्या प्रशिक्षणांतल्या चरित्र, समर्पण, शिस्त, वचनबद्धताय आणि टीमवर्क करपाचे गुण निर्माण जातात अशें हे वेळार मंत्री कामत हांणी उलयतना सांगले. हे वेळार तांच्या वांगडा एअर मार्शल संदेश वागळे हेवूय हाजीर आशिल्ले. I think society is recognizing themselves. It's not that by giving a award they are doing something, but at least a signal is given to them that here is an association which recognizes the services of you, your contribution for the betterment of the society. Today, society's situation is not very good. I always say, एक तेंपार आशिल्ले society आनी आतांचे society generation has changed. Today, society does not even bother to recognize if your contribution is good or bad. But NCC Cadet Association, I have attended their many functions. I still remember in this fall itself, I think I have attended many functions. And I have told them I am proud because I was NCC cadet. 2 वर्ष आम जोगले करचे NCC cadet. I learned lots of things. although professor I was Professor N.J. Dennis, who was the good captain or he taught us discipline. एक बटन मागता हांगाचो हांगलाय जाल्यार धार हाडून जोगले मदींच्या गार्डनान धार हाडून माग आनी कितें केलें आनी म्हणजे नेक्स्ट टायम आय टू ड्रेस वेल आय टू चेक एवरीथिंग टायम 1 मिनिट लेट जाल्यार 15 राउंड मारप म्हणजे दॅट वॉज द सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन अँड वी लव लिसनिंग टू दॅट वी नेवर ऑब्जेक्टेड. खबरापत्रात घेऊया आनीक एक विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर. वही किरदार जो आज भी करोड़ों दिलों में रहते हैं, वही बोली जो आज भी रिश्ते जोड़ती है, वही कहानी जो आज भी दिल को छू जाती है. DD क्लासिक्स में देखिए धारावाहिक बुनियाद प्रतिदिन शाम 5 बजे DD नेशनल पर. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर. विसवा उपरांत येवकार. फायटर जेट MiG-21 या महिन्याच्या 26 तारखेक सेवेंतल्यान निवृत्त जाता. MiG-21 या फायटर जेटाच्या दोळे दिपकावपी कार्यावळीचे चलचित्र वायुसेनेन प्रकाशित केला. दशकाची सेवा, कितल्योश्योच साहसी काणयो आणि एक युद्ध अश्व जाणे राष्ट्राचो गौरव मळबात पावयलो अशें ह्या चलचित्राच्या संदेशांतल्या MiG-21च्या बाबतींत वायुसेनेन सांगला. And the steadfast oath to defend the nation. For 62 years, the legend dominated the skies. The time has arrived to stand ready for one last tribute to the machine and the brave men behind it. On the 26th of September,
2025, a historic ceremony will honor the legend, dedicated to the pioneers, veterans, and their families. The MiG-21's fearless spirit lives on forever. IIM अहमदाबादात उत्कृष्ट शैक्षणिक परंपरा संवसारीक मळार पावोवपा खातीर दुबयत पहिल्या आंतरराष्ट्रीय कॅम्पसाची सुरवात केल्या. हो कॅम्पस संवसारीक मळावेले शिक्षण, सोद आनी सहयोगा खातीरचो सशक्त माची जावपा खातीर पावलां मारीत आसा. ह्या कॅम्पसाची अधिक माहिती IIM अहमदाबादचे संचालक भारत भास्कर हांणी दूरदर्शनाक दिली. उस समय वहाँ के नेतृत्व और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बीच में जो वार्ता हुई उसमें ऐसा विचार आया कि IIM अहमदाबाद, नॉट IIM अहमदाबाद, कोई शीर्ष स्तर का एजुकेशन इंस्टीट्यूट की उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी के सामने डिमांड रखी. और जब वो लौट कर आए तो ऐसा हमारे पास मैसेज अपने माननीय शिक्षा मंत्री के थ्रू आया कि IIM अहमदाबाद अगर दुबई में जाना चाहता है तो हमारा शीर्ष नेतृत्व ऐसे उसको सपोर्ट करेगा. तो उस को लेकर हम आगे बढ़ना हमने शुरू किया. और 2024 में जब वो गए थे से लेकर 2025 के अप्रैल में हमने उनके साथ MOU साइन किया. सारे प्रक्रिया को कंप्लीट इसी एक वर्ष में हमने कर लिया. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग 22 आणि 23 सप्टेंबराक मोरोक्कोच्या अधिकृत दौऱ्यार वतले. मोरोक्कोचे संरक्षण मंत्री अब्देल लतीफ लोदिया हांच्या निमंत्रणावेल्यान संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग ह्या दौऱ्यार वतले. मोरोक्को भेट दिवपी राजनाथ सिंग हे पहिले भारतीय संरक्षण मंत्री आसात. ह्या दौऱ्या वेळार तांच्या हस्तुकी आफ्रिकेतल्या पहिल्या भारतीय संरक्षण उत्पादन प्रकल्पाचे उक्तावण जातले. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांच्या सरकारान H1 विजाच्या अर्जाच्या रकमेत वाड करून $1 लाख इतली केल्या. तांणी हे शुल्क सक्तीचे केला. ताका लागून हाचे फुडें नव्या अर्जा वांगडा $1 लाख म्हळ्यारूच सध्याच्या मोला प्रमाण वट्ट $88 लाख वर्सुकी शुल्क भरचे पडटले. देखून H1B विजाचेर अमेरिकेत रावन काम करपी भारतीयांच्या कामाचेर व्हड परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. आशिया करंड क्रिकेट सर्तीत आता सुपर 4 गटाचे खेळ सुरू जातले. आयच्या खेळात अबुधाबीत श्रीलंका आड बांगलादेश असो सुपर 4चो पहिलो खेळ जातलो. श्रीलंका लीग पावण्याचेर अपराजित आशिल्ल्यान तांचे मनोबल वाडिल्ले आसा. भारत आणि पाकिस्तान पंगडान सुपर 4 गटात सुवात मेळयल्या. हे वेळार परत एक फावट भारत आड पाकिस्तान असो खेळ जातलो. हाचे पयलीं काल अबुधाबीत जाल्ल्या लीग खेळात भारतान ओमानाचेर 21 धांवड्यान जैत जोडले. हे वेळार भारताच्या जैता उपरांत खेळ पळोवप्यांनी आपली मतां उक्तायली. सुपर 4 गटात परत एक फावट भारत आड पाकिस्तान असो खेळ जावपा आशिल्ल्यान प्रेक्षकां मदीं उत्सुकताय वाडल्या. बायलां क्रिकेट खेळात आयज भारत आनी ऑस्ट्रेलिया पंगडां मदीं एका दिसाच्या माळेंतलो तिसरो आनी निमाणो खेळ दिल्लीत जाता. कुरुबावलो जिखून ऑस्ट्रेलियान पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो आनी ऑस्ट्रेलियान भारताच्या मुखार 50 षटकात 413 धांवड्यांचें आव्हान दिलां. ऑस्ट्रेलियाच्या वतीन बेथ मुनी हिणें सगळ्यात चड 138 धांवड्यो केल्यो जाल्यार भारताची गोलंदाज अरुंधती रेड्डी हिणें 3 गडे बाद केले. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 30.4°C आणि उण्यांत उणें तापमान 24°C इतले नोंद जाला. आनी आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज भावनगरात 2047 मेरेन विकसीत भारता खातीर आत्मनिर्भरतेचे केले आवाहन. 34,200 कोटी रुपयांच्या उदरगतीच्या प्रकल्पाचो शुभारंभ. रामा काणकोणकर हल्लो प्रकरणात उरिल्ल्या 2 गुन्यांवकारांक पुलिसांनी धरले. आता 7 जाण पुलिसांच्या कादयेत. उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता. रामा काणकोणकराचेर जाल्लो हल्लो हो गोंयकारांचेर जाल्लो हल्लो. आम आदमी पक्षाचे फुडारी अमित पालेकार हांचे वक्तव्य. आंतरराष्ट्रीय दर्यादेग नितळसाण दिसा निमतान मोर्जी आणि केळशी दर्यादेग भागात जाली दर्यादेग नितळसाण कार्यावळ. विद्यार्थी आणि थळाव्यांनी घेतलो वांटो. आणि 6 दशकांच्या सेवे उपरांत MiG-21 विमान 24 तारखेक जाता सेवेंतल्यान निवृत्त. MiG-21 राष्ट्राचो गौरव. वायुसेना. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.